आमगे स्कुला सायडीक आमगे कंपाऊंड बांदले आमी हे तू तुमी हे वयल्यान तुगे सिगरेटी आनी ग्लास आनी तुगे बारीक बारीक हे आयटम उडयताय हांगा आमगे भुरग्यां लागले तर मागीर त्रास न्हू ताका लागून आमी मिटींग गेले हाजी मागीर खंय उडयता आतां हे आमगे स्कुला सायडाक हे कंपाऊंडा भितर उडयता ते सायडीसान हे पत्र हे आम्ही लास्ट टाइम हे पत्रे काम करून गेले तेन्ना बी आमकां त्रास केले तेमी आज बी हे आमगे स्कुला बारीक 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 उडयताय वयल्यान आतां कितले स्कुलाच्यान कितले पयस आसा डिस्टन्स आसा हे आतां डिस्टन्स तुगे 2-3 मीटर बी ना ते आतां तुमी हे पत्रे मारून सुद्दां ते अजून तरी गुटखाची पॅकेटां बियरीची बॉटल ती भितर उडयता तुमची स्कुलाची कंपाऊंडा भितर उडयता हेतून कितें त्रास जाता तुमकां भुरग्यांक कितें प्रॉब्लेम लागले तर त्रास न्हू ते आतां हे कोणी काडप मागीर आतां आमगे आतां टीचर आमगे भुरगे सगळे आमी काडटा ते अशें तुमी तांकां सांगलें काय कितें तांकां सांगलें बी तांकां मागीर हे करना तेमी मागीर कितें आतां कंप्लेन आतां तुमी रेजोल्युशन घेतलें आसा फुडें तुमी कितें करतले आतां ते आमी कितें सांगता ते तुमी आमकां एक बंद करा तुमी आपल्या कचरो बिचरो उडोवपाक तुमी आपल्या धंदो चला आमकां कांय टेंशन ना बट कितें स्कुलां भितर तशें उडोवप ना न्हू भुरग्यांक कितें त्रास जाता आतां हांगा कितें जालें जेन्ना आमी सर्व शिक्षा अभियाना अंडर ह्या शाळेचे पत्रे लावपाक घेतले हांव ह्या शाळेचो माजी विद्यार्थी पयली ते 4थी पर्यंत ह्या शाळेंत हांव मराठी शिकलां आनीक ह्या कंपाऊंडार तेकोनूच 2 सोऱ्याची बार आसा आनी सोऱ्या बार खरें म्हळ्यार शाळे कडेन खंयच्या देवळा कडल्यान इगर्जे कडेन उरूं जायना जी धार्मीक स्थळ आसा शैक्षणीक संस्था आसा थंय उरूं जायना जाल्यार सुद्दां त्या टायमार कोण तरी करता त्या टायमार परमिशन दिलें तें आनी बार चलता म्हणून आमी कांय विचार करनासले चल कोणाल्या धंद्याचेर जावं ती कोणा तेजी पोटाचेर आड येवपा नाका आमी ओगी आसले पयल्यार आमी गेल्या 28 ऑगस्ट 2023 जेन्ना पत्रे लावपाची हें केल्या कंपाऊंडाचेर जाल्यार तेन्ना ते पत्रे ते आडोवपा लागले बारवाले आडोवपा लागलो तो राफायल बोनेफासियो ग्रासियस म्हणचो ह्या जो बाराचो एक मालक आसा तो येवन आडोवपा लागलो आनी आपल्या फ्रेश एअर मेळपाना म्हणपा लागलो तुमी ते पत्रे काडा म्हणपा लागलो तरी पण आमी त्या दिसा उबी रावन आमगे म्हाजी विद्यार्थी वाड्यावयले सगळे जाण आसा पण ताणें उबी रावन ते पत्रे लावन घेतले त्या गोश्टी जावन गेले जाल्यार आतां तो मनीस परत ते जे तो राग काडून प्रत्येक जे आमगे कोण चावडेवयले ह्या स्कुलाचे माजी विद्यार्थी आसा पळय तो राग काडून तेंचेर कंप्लेन करता वेगवेगळ्या ठिकाणार कंप्लेन करता म्युन्सिपालिटी कंप्लेन करता पुलीस स्टेशनार कंप्लेन करता डेप्युटी कलेक्टराक कंप्लेनी करता आनी अशें करून ते आमगेले ते व्यापारी जे आमगेले जे माजी विद्यार्थी ते हॅरेसमेंट करपाचे ताणें सत्र सुरू केल्लें आसा अशा वेळाचेर प्रत्येक खेपे तेगेले हॅरेसमेंट करप आपल्या मारले म्हूण खोटीचो कंप्लेनी करप ह्यो तेगेले चालूच आसा पूण आतां पयर आमी परत पळयलें जाल्यार परतय तो आतां हेजे जे सोरपिता पळय ते पत्र मारतकीर सुद्दां परत त्या कंपाऊंडाचेर बसपा लागले गुटखा पाकीट उडोवपा लागले फुटले बियरी बाटली उडोवपा लागले फुटले ग्लास उडोवपा लागले हें चालू आसा तरी पण आमगे ते टिचर जी कोळंबकर म्हण टिचर जी आसा ती कोळंबकर म्हण तिणी आपल्या भुरग्यांक घेवन आनी त्या स्विपराक ते प्रत्येक खेपेक निवळ करप पयर तिणें म्हाका अशें सांगलें म्हणटकीर हो जर तर सांगून जर आयकयत ना जाल्यार म्हणलें आतां आमी ताचेर कंप्लेन दिवया आनी त्या खातीर आतां पयर आमी रेजोल्युशन घेतलें ह्या शाळेची पालक शिक्षक संघान रेजोल्युशन घेतलें की हे जर तर सांगून समजन तेमकां जाल्यार ती बारां बंद करची म्हण जर त्या टायमार समजा जर दिल्लीन जाल्यार आतां कित्याक बंद करपाक मेळना आतां ती बंद करची कारण लोकांक आमगेले भुरग्यांक रिलीफ मेळचें आनीक एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या एज्युकेशन हेजे प्रमाणे एक्टा प्रमाणे चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्ट जो इतलो स्ट्रॉंग आसा तो इतलो जर तर तेणी जर तर तेजी जर तर अंमलबजावणी जायत न्ही ही 8 दिसां भितर बंद जातली चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एक्टा अंडर तरी पूण आमी प्रत्येक खेपे सांगून सुद्दां ते आयकन जालें म्हणटकीर आतां आमकां फुडली स्टेप घेवची पडटली